काल बीजेपी यूथ प्रेसिडेंटान तुमचेर आरोप केला की हय. इलेक्शन लागीं पावले की तुमी वयर सरता हय. तेजेर तुमकां कितें म्हणटा? म्हाका तेजे मरे रिएक्शन दिवपाक म्हाका मरे आमकां सद्या आय डोंट फील लायक गिवींग अ रिएक्शन टू हिम बिकॉज तेजो कांय अभ्यास ना, तो कितें उलयता तें तेकाच खबर ना. आय डोंट वॉन्ट टू गेट पर्सनल टू एनीबडी, जस्ट आय वॉन्ट टू टेल हिम की बाबा हांव आमचे यूथ काँग्रेसीचो आमी गोंयचे पासत आनी गोंयचे युवकां खातीर आमी कितें केलां, आमी कितें इश्यूज घेतला तें तुका सांगता. जेन्ना नीट पेपर लीक जालो तेन्ना तूं खंय आहलो? तुजे भारतीय जनता युवा मोर्चा खंय आहले? न्हिदिल्ले ते घरा कडेन. तो तुमचो नीट पेपर, तो अनएम्प्लॉयमेंट गोंय नंबर 1 जालें आख्खे भारतान. तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले? एक स्टेटमेंट तरी काडला तुमी? तुमी खरेंच तूं मरे तूं भुरगो गोंयकार, तूं गोंयकार जाल्यार तूं गोंयकार जाल्यार हें दाखय. डू नॉट डू बूट लिकींग ऑफ युअर लिडर्स. तुजो तो जोडी नंबर 1 बूट लिकींग करनाका आनी तुमचे बाकीचे आमदार आनी कोण आहा ते. तूं खरें फॅक्ट जर गोंयकार जाल्यार गोंयचे युवकाचे इशू तूं घे. हांव तुका इन्वायट करता, आमच्या बरोबर जॉयन जा. जॉयन यूथ काँग्रेस, टेक अप इश्यूज. आनी खरेंच तूं गोंयकार जाल्यार तूं आज तुज्या स्वताच्या पक्षान कितें चल्लां तेज्या अगेन्स्ट आवाज उठय मरे. एक शब्द काडना, एक शब्द काडना. पेपर लीक जालो, एक शब्द काडना. क्रायम रेट वाडले, लोक हांगा यूथ मरता, एक शब्द काडना. आनी आमचे कितें आनी तो सोहम नायक ते म्हापशा भुरगे युथाचो डेथ जालो थंय सुद्दां ताणें कांय म्हणूं ना. सो तुका भारतीय जनता युवा मोर्चा आनी वयले डिटेन्शन रेट अमके हे खंयच्यान फिगर्स हाडटा तुमी? जगा वयले तुमचे स्वप्नांतले फिगर्स बेश्टे कितें ठोकता आनी तूं आमकां समजता की लोक गोंयकार पिशे, गोंयचे युवक पिशे. आनी समज तूं म्हणटा तुज्या हिशोबान चल लेट्स गो अकॉर्डिंग टू युअर फॅक्ट्स 92% का कितें तरी ताणें म्हणलें डिटेक्शन रेट. दॅट मिन्स यू अग्री दॅट देर इज हाय रेट ऑफ क्रायम इन गोवा. दीस यू आर स्पेलिंग आउट ऑफ युअर ओन माउथ. सो तुमी पयलीं जेन्ना उलयता एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल यूथ, जेन्ना तूं कितें उलयता पळय, गेट युअर फॅक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट आनी मागीर तुमी उलया. आनी खरें गोंयचे पासत आनी गोंयचे युवकां खातीर तुका समज कितें करपा जाय, रस्त्यार देवा मरे, विशय घेया मरे, उलया मरे, सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. तुमी सरकारान आसा, प्रत्येक वेळा आमकां घेवचें पडटा, आमकां गोंयचे युवकांक हे घेवचें पडटा, विशय घेवचे पडटा. तुमी कांयच उलयना. सो प्रूव इट दॅट यू ऑल एक्चुअली आर फॉर गोवा अँड फॉर गोवन्स अँड फॉर गोवन यूथ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.